आजा आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे। नमस्कार, कारवार न्यूज कोंकणी. आज या संडेच्या प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले ह्या कार्यक्रमाक हांव दर्शन नायक तुमकां सगळ्याले स्वागत करता आनी आजा तुमकां बी मनांतल्यान स्वागत करता. सगळ्याक नमस्कार. दर्शना देव बरो करूं आनी आमगेले दर्शक आमगेले कितले लोक आसा पळय ते आमगेले पळयतले तांकां बी हांव नमस्कार करता. कित्याक दर्शना तुका बी खूब दिसान पळयलो. दर्शना तुका आनीक खबर आसा गेले पटी हांव एकलो येवन गेलो ना आज मात काम जालें मात उरलो पावस बी खूब आशिल्लो. तुवें आपेलो, सुनिलान आपेलो, हांव येयला पळय तुमी आसा हेरिंगा ना उरता रे पुता. काम बी करूं जाय. कामा भितर सगळें कित्याक म्हणटा काम धंदो करनासतना हेत जर तर घेवन बसल्यार पोट भरतलो कशें करून सांगचें ते बी आजा ते बी खरेंच न्ही. हय तशें म्हणत लोकांन बी म्हणलें आतां पयर 2 दीस न्यूज बंद आशिल्ली खबर आसा तुका. हय आजा बंद केलें तुमी बरें सुनिलान हें केलोच ना. कित्याक केलें ना तुका बी खबर आसा तेणें गाडी पलटी बांदली ना रे. तो बाब आजा कामासाठी गेल्लो फक्त कामासाठी गेलो म्हणटे जे तो देवान ताका वाचयलें सोड सगळ्याला आशिर्वाद उरतलो तर गाडी पलटी मान घेवन पुराय व्हडली गाडी ती अस्कन पडिली गाडयेत म्हणून तो उरलो. असं म्हण जालें ना आनी कितें करतालो ताका. लोक म्हणटालो आजा तो पड नाशिल्लो ताची बरी बेरकी पोर आशिल्ली खंय कोण म्हण कळना ना ताज्या. ना बेरकी पोर तेजेर नाशिल्लो. बेरकी पोर तेजे फाटल्यान मोटरसायकल घेवन येतालो. म्हणलें बी लोकांनी म्हणलें सुनील हे करता काम म्हणून ना म्हणलें ते गेले तातले नात म्हणून कित्याक तातले ना न्ही ते गेले तातले कांत. चला जा हय सर आयज आमगेल्या दर्शना म्हाका एक सांग खूब दिसान हांव तूं बसलात खरें तुका हांव मरे बाबा म्हाका मरे आवडलें. आमी आतां प्रश्नाचें उत्तर सुरू करया म्हणटा. हय खरें करूंकूच जाय न्ही हाज्या तेच लोक स्पेशल येयले न्ही. कितले आहात आज एक 13-14 प्रश्न आसा हाज्या. हरकत ना इतले लोक प्रश्न विचारता आनी हांव म्हाका दिसता आनी हेज्या पेक्षा जास्त उरून जाल्यार बी लोकांक मरे दर्शन आमी एक सांगया की तुमी प्रश्न विचारचे बंद करनाकात. प्रश्न विचारचे बंद करनाकात कित्याक तुमगेल बी चूक ना हाज्या. तुमगेले सुनीलाल कितें मदें कितें जावन गेलें की हाज्या संडेच जावत ना नाल्यार न्यूजूय देवत ना लोक विचारून बी कितें फायदो तो म्हाका सांग. डेली कंटिन्यू चालू उरल्यार बरें आसा न्ही तुमी. ते बी बरोबर म्हण तूं विचार बंद करनाकात. म्हाका तुमी विचारलं तर म्हाका बी दिसता मागीर वाट पळयता जावं कोण. हय हय न्ही बरोबर न्ही. हय चल आतां आमी श्री गजानन महाराजान नांव घेवन सुरू करया. चल परत एक पटी चल चल हाज्या आज दिसा 13 प्रश्न आसात. हां 13 बरी मजेशीर गंमतशीर तुम्हाला दी गंमतशीर जाऊ हरकत ना दर्शन सुरू करया. फर्स्ट प्रश्न मंजुनाथ सैल बावळ माजाळी. मंजुनाथ सैल बावळ माजाळी कितें विचारता माडादन चडलो सुट्टादन देवलो हे कोंकणी नाटकां नांव बरें आसा नाका म्हणटा. माडादन चडलो सुट्टादन देवलो हे कोंकणी नाटकाक नांव. हे कोंकणी नाटकां नांव पक्षा मरे दर्शना कोण तो मंजुनाथ सैल माजाळी. मंजुनाथ बाब तुमकां सांगता माडादन चडलो चुडतादन देवलो हे नाटकां नांव पक्षा माडान सुरू केलो मागीर खाली चुडता सापळ्याचेर आनी पिरड्याचेर गेलो हे हरकत ना पळय. हय कळ्ळें तुका. माडान सुरू केलो म्हणल्यार कळ्ळें ते माडान सुरू केलो लास्ट केजेर गेलो पिरड्याचेर घालून वयले ते बरें आसा. ते नाटकां नांव दवरया मागीर कोण तूं पार्ट करता जाल्यार कर आनी तुमी करा ना सुनीला सांगा ताका नाटक खूब आवडटात. चल हाज्या मुखाल प्रश्न लतेश मुरलीधरन. कोण लतेश मुरलीधरन खंय. आतां मुरलीधरन श्रीलंका तो स्पिनर न्ही हो कोण खबर लतेश मुरलीधरन तो का म्हण तो न्ही हो लतेश मुरलीधरन तो न्ही मरे ताका चड उरूं शकता. हां तो लतेश मुरलीधरन चड उरूं शकता चड. तो विचारता हाज्या अशी खंयची कार आसा विदावट म्हळ्यार विदावट म्हाका कळ्ळें कांय ना आसतना म्हळ्यार टायर ना पेट्रोल ना ती चलता. पेट्रोल खंयचे टायर ना आसतना गाडी चलता कार चलता ही खंयची कार काय म्हणटा. इंजीन त्यात काहीच ना ताका कितेंच ना काहीच ना तरी की चलता खंय तरी की चलता. पेट्रोल ना टायर ना इंजीन ना ती कार चलता तसं एकच उरतली. कोण तो विचारता कोण हो लतेश मुरलीधरन. लतेश बाब पेट्रोल ना आसतना टायर ना आसतना आनी इंजीन ना आसतना चलता म्हणल्यार एकच कार खंय सांग दर्शना खंयची सर कार हय तितून ड्रायव्हर उरता. तो ड्रायव्हर आमकां तोच वडयत न्ही. ड्रायव्हर भोवन गेला बुडयत कोण तो आमी पॅसेंजर घालना वोट घालता आमी वोट घालतले पॅसेंजर आनी तो आमी बुडयतलो कोण सांग तो ड्रायव्हर हय. हय क्लिनर म्हण कोण जालो क्लिनर
किलिंडर कोण ना त्या हेतूत किलिंडर म्हणल्यार कोण ते बाकीच उरता मरे त्यांच्या आजूबाजून तांकां बो मारतले ते फाटल्या आमी वयता म्हणटा कारवा 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 बो मारता ते किलिंडर म्हणटले ते किलिंडर तेंगेले आनी सांगता का लतेश बाब हे तुवें मरे तूं तेजेर विचारलें ना ती भितर मनांतल्यान विचारल्या की सांग तुका कितें म्हण खबर उरतली कितेंच नासतना चलची कार म्हटल्यार हो सरकार आनी सरकार कितेंच नासतना आमकां लास्ट जमनी रोड येता हरकत ना लास्ट कार सरकार कार म्हणून घालती सरकार सरकार चला आजा तिसरे प्रश्न दत्ता केरकर मडगांवच्यान विचारता तो विचारता आजा तू कोण बनेगा करोडपतीत 5 करोड जिंकल्यार गरीब लोकांसाठी तू कित करतलो कितले 5 करोड हाय जिंकल्यार हय हांव गरीब लोकांसाठी कांयच करूं पावना कित्याक म्हणलें कित्याक म्हटल्यार म्हाका 5 करोड लागले म्हळ्यार म्हाका गरीब लोकांक पुरा मागीर क्रियाक्रम करूं जाय म्हाका हक्क जावन म्हणून वयतलो हांव म्हाका 5 करोड आयुश्यांत अजून 5 रुपया लागून खबर ना आनी 5 करोड खंयच्यान लागतले तूं गरीब लोकांसाठी परत वयल्यान त्रासा घालून वयतलो म्हणलो म्हाका तेमी पावो जाय न्ही मागीर जाल्यार 5 करोड तेमी घेवं बाबा कोण विचारलो तो दत्ता केरकर मडगांवच्यान मागीर नशिबात जर तर म्हाका 5 करोड लागता उरता आशिल्ली न्ही आज मरे हेमी म्हाका घेवन येवं जाय सायकलाचेर घेवन फिरूं जाय म्हण ना आशिल्लें हे मोटरसायकलार घेवन येतात आनी हांव बरो सायकल मानगन फिरता म्हाका सगळें कळटा गाडी मारची कळटा होडी चलयची कळटा जोत धरची कळटा न्हू कळटा धान बांदूं कळटा वजे हुंय कळटा म्हणून कितें सांग 5 करोड म्हाका आयुश्य देव तुगे नशिबान खंय लागत न्ही पयलीं ताका 1 करोड दितलो म्हण सांग कोणाक लायक सांगिल्ल्याक सांगिल्ल्याक 1 करोड तुका मागीर तूं गरीबाल तूं कर 5 करोड मेजू बी कोणा 2 हॉर्स पडटा तुका म्हाका जमत ते आम सारकें कोणा हॉर्स पडला आनी 10,000 रुपया नोट मेळ्ळ्यार तर उरलोच मरे 8 दिवस ते बी खरें म्हाका व्हरतलो राजा मेजूक हय तुका म्हणना तुमीच म्हाका हांगा हाडता मरे ओके चल राजा मुखाल प्रश्न तेन्ना मरे दर्शना एक काम करे अशेंच 5 करोड बी लागत न्ही हे चॅनल मरे युट्यूबाचेर दवरत नाका कितें गेल्या सॅटेलायट चॅनल करया रे हय ते स्टार प्लस हा तसले करया बरें चल हय चल राजा मुखाल प्रश्न मेघनाथ नायक केप्याच्यान खंयच्यान केपें गोंयच्यान मूळ तेगेलो कारवार तुरी लास्ट टायम बडील पळय हय तशी नन तो तूं बी शिकलो ती गेल की पळयली न्ही हाज्या हय मूळ कारवार आनी तुरी गोंयांत हय तो कितें म्हणटा गव्हर्मेंटान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे चेड्याक तितलो अधिकार आनी चेडवाक तितलो अधिकार जर आवय किंवा बापूय चेडवागेर उरले आनी ते शीक पडले कोण आवय किंवा बापूय शीक पडल्यार पयलीं कोणाक फोन करता आमी भावाक म्हणटा आवय पयलीं चेड्याक म्हणल्यार भाव म्हणटा ना फोन करून सांगता आई आनी किंवा बापूय भरना ताका डॉक्टराक उजा तूं बगी यो म्हूण तेन्ना तो अधिकार खंय गेलो काय विचारता तुमी गव्हर्मेंटान दिल्लो म्हळ्यार तेगेले ते बी उरूं शकता न्ही डॉक्टरा कडेन बरोबर फाल सकाळी मरे कितें जाता खबर आसा तुका आवय बापूय आतां धुयेगेर उरले हय धुयेगेर कित्याक उरले हे विचार करूं सारको गोश्ट न्ही ते बी खरें जेन्ना तुवें पुतान पळयलें ना जाल्यार ती धुयेगेर उरतली न्ही हय एक धुयेक आतां मागेले धुयेक आतां हांवें अंकोला लग्न करून दिल्लो हय मरे हांवें धुयेक जावं ना ती कोणाक दितात दिले नंतर ते कोणाला ताब्या उरता सांग तेमगेर कुटुंबांतल्या ताब्या उरता फाल्यां वयर सगळें कितें जालें रे म्हळ्यार तेमगेर येता हां आतां फाल्यां म्हाकाच हांव बरें ना म्हणून म्हाका जर नातीन जावं मागीर आनी कोणी जाता म्हाका फोन करता धांवन गेले म्हाका जास्त कमी जालें आमी कितें म्हणटा फाल्यां हय ते बी खरें हिंग आशिल्ली बरी हां हिंगात आशिल्लो बरो आशिल्लो तो हेजे हेमी होवन कितें तरी करून घेवन आस्ती खावचे खातीर कितें केला तर म्हणनात म्हण कितें उरू गव्हर्मेंटाल बरोबर हक्क सगळ्याकच आसा हक्क सगळ्यान चलोवंक घेवं जाय खाली इस्टेटी खातीर न्ही लालन पालन करचे कडेन पश्चे कडेन बी करूं जाय कोण विचारले ते मेघनाथ नायक केप्याच्यान हय बाबा मेघनाथ बाब तुगेलो हांव बापूय तुगेलो बरें कर रहू तूं भयणीगेर धांडी नाका आनी भयणी खंयच्यान तुका तें आयकून घेवचें नाका की हॉस्पिटला व्हर जाय तूं यो हिंग यो हॉस्पिटला व्हरया म्हणून सार तूं आयकून घेनाका हांव बापायक मरे हांव बापाय म्हण केत पळोवन घे आनी बरो कोण राव आनी हांव बापायक सांबाळून घे राव कित्याक मरे तेमी शेणल्यार मरे परत मेळना शाण्या कितें शेणल्यार मेळूं शकता हय मेघनाथ बाब तुका आन्सर मेळिल्लो उरतलें चल मुखाल प्रश्न प्रमोद पेडणेकर कोडीबागच्यान अशी एक वस्तू आसा ताका दांत आसात पण त्या आशिल दातान ते काय खाऊ शकनात खाऊ पावनात कळ्ळें कितें म्हणटा एक अशी वस्तू आसा ताका दांत आसात त्या दातान कसले बी वस्तू खाऊ पावना ते वस्तू म्हाजे कडेन बी तो वस्तू आसा म्हण ते खाऊ शकना खरें म्हणून बाकीच कित्याक कामाक उपयोगूच ना मरे कित्याक म्हणल्यार
फणी रे म्हाका केस आहात मिश आसा न्ही फणी आनी कितें फणी म्हणटा कळ्ळो का फणी दात उरतात दात उरतात आता म्हणटा फणे दात गेल रे म्हणनात बरोबर म्हण तेजेन ती फणी कितें खाता का काय ना तुका हरकत ना तू उगोवन घेवं शकता म्हाका कितें आसा वयर मिश आसनी हाज्यात गेली मी शिकार म्हाका अशी केल्या समजात रे ती प्रमोद बाब तुका आन्सर मेळिल्लें उरतलें पेडणेकर बाब ती तशी दवन घे म्हणटा कितें खाऊ लायनाका खाता खाता बरें केस खावन वयत ती ही खूब टायप फणी उरता न्ही उया फणी लिकोणी म्हण हेगेल खंयची फणी म्हण कळना पळय हां हेगेल खंयची फणी का म्हण फणी काय फेणी न्ही मरे फेणी उरता फेणी दात उरता हां त्यात म्हणटा हां फणी कळले घे दुसरें घे चल अजा मुखाल प्रश्न ज्ञानदेव देसाई मुडगेरी हां अजा एक मनीस मेल नंतर लोक म्हणटात पा बरो आशिल्लो देव मनशा सारके आशिल्लो आनी तोच मनीस बरो आसतना हेजेर थर्ड क्लास मनीस कोण ना रे एक नंबर हरामी मनीस तशें कित्याक म्हणूं जाय काय म्हणटो तस तुमचे कडच्यान एक त्यासाठी एक बरें आन्सर जाय म्हणटो हो ज्ञानदीप विचारता देसाई मुडगेरचो ज्ञान म्हाका तोंडा हे हात मात ज्ञानदीप बाबा सगल्याकच म्हणना दर्शना तशें बरें आशिल्लो मनशाक मेल्यार बी मरे बरोच म्हणटात पयलीं बी बरेंच म्हणटा ताका कळ्ळें तुका म्हणजे कोणा म्हणटात तेणी बरें करून म्हण थोडलो कितें उरतात वगीत जाल्यार उरतात थोडलो घेतात मरे आवय मेल्यार बी तुका बापूय बेस्ट आशिल्लो म्हणटा लोक बी आसात ते बी करायचे खबर आसा तुका हां आत्ता तुका आवय थंय दारात आवयल मोडे हेंच्यान होईल व्हरता आनी तो ताका वयल्यान म्हणटा कितें सांग आत्ता पळय तुका आवय तुका दारात बशील आशिल्ला बाप्पा होईल पळोवन घे रडटाली म्हणून तातले म्हणटा लोक बी आसात हेजेर ते हेजेर जात रे म्हण कितें मनीस बरो उरत ताका बरेंच म्हणचे वायट उरल्या वायट म्हण एक सांग मेल नंतर मरे म्हणटा ते तोंडात येता तेणी कित्याक तेन्ना मरे वायट केल्लें मरे तेगेलें कर्म आसा पळय ती आमी मरे मनांतल्यान खाण उडयतात तेन्ना कोणी उरूं तूं उरूं हांव उरूं खाण उडयतात आनी तेगेले बरे लक्षणाचे मरे परत याद करता आमी एक फावटी तेणी बरें बी केल्लें हेच जर तर तो जिवंत आसतना करता न्ही तेगेलें वायट सोडून दिया रे तेणी बरें केल्लें बी याद करा म्हणटा आशिल्लें न्ही ते बरें आशिल्लें म्हण तशें करनाकात बरें उरल्या बरोच मनीस वायट उरल्या बी वायटूच मनीस म्हण तो वायट मनीस बी केन्ना तरी तेणी कितें तरी बरें केल्लें उरतलें तें तुमी याद करा चल मुखाल प्रश्न आजा हां साईश पंटलबाग मागीर तो बरोच कोण आसा साईश पंटलबाग अंकोला सायडीन चिकन सस्त आनी कारवार सायडीन चिकन म्हारग तशें कित्याक हांव म्हणटा अंकोला सायडीन चिकन सस्त रेट कमी आनी कारवार सायडीन रेट चड मागीर चिकन अंकोला हाडूं गेल्यार तें कितलें खर्च आसा खंय देखील अंकोला मामाल मावाड्या बी न्ही मरे हें सांगूं जायना हांव कितें म्हणटा आतां हय कारवारात म्हारग आसा चल आमी दोगी लोक मेळून अंकोला हाडूं वचच्या खर्च कितलो आसा ते बी खरें तेज्या पेक्षा जास्त बरें आसा गोंया म्हणटा आनी डबल दी मरे तेज्या पेक्षा जास्ती पडना हांव तुमकां सांगता कितें सांग चिकन येता खंयच्यान कारवारात चिकन येता हुबळीच्यान अंकोला येवन पावल्या कितें जाता हे ट्रान्सपोर्ट हे न्ही ताका ट्रान्सपोर्ट ते ट्रकार हाडचे हां ते कमी जाता कारवारेला जास्ती पडना ताका हे वतना म्हणजे हाडू हय तें कळ्ळें न्ही कितें सांगतलो हो कोण म्हणतो साईश पंटलबाग बाबा एक काम कर पार्टी करची उरल्या हेच नंतर तुम्ही हेकात तेकात कदरात हिंगात थिंगात वचनाकात हणशी म्हणचे वचनाकात अंकोला वचा थंय तुम्ही चिकन घेया आनी पार्टी करा आनी वयता आसतना हांच्यान तुमी कितें घेवन वयता पळय ते कोणी धरत गाडी आनी तुमी सकट पुराय खंय एक्सायज डिपार्टमेंटा पडटात वन्नाका पार्टी करायचे करतले तेकात गेला कितें वायट तेज्या वाट्यान तेकात गेल्लो खूब बरें तितूंच मोकळें करून घेया दोनी सस्ता बी रावतले हय कोण म्हणील तो साईश पंटलबाग साईश बाब ट्रान्सपोर्ट रे ट्रान्सपोर्टाचे भितर हे जाता हेका तेका जाता ह्यात कितें करतले आतां सांग तुमकां आतां आनी पळय श्रावण सुरू जावं हां हाडाचेच कोंबी येतले हिंगा हय मरकट अशी पोलियो जाल्ली अशी कितलेच आतां ही हाडात मेळ्ळे शिवाय मासा तुकडे मेळना तसले कोंबी येतले येतात खाता कोण आमीच घेता कोण आमीच घेतात न्ही तशें म्हणून ते आमकां हाड घेवन खपयतात चला जा दुसरे घे हय मुखाल प्रश्न टायम काडटा नाका आमी हर्ष बोंगले सदाशिवगड कितें म्हणटा मातर पावस पडल्यार करंट काडटात हांव कन्फ्यूज जाला म्हणल्यार तो हांव न्ही तो हर्ष कन्फ्यूज जाला गडबडला हय पावसाक करंट लागता की करंटा पावस लागता म्हण तो तेगेलो प्रश्न
मला कळले हा, मात्र मात्र पाऊस पडलो करंट काढतात काढता बरोबर रे. तो कन्फ्यूज झाला हा. मला तो गडबडला की पावसाक करंट लागता की करंटाक पाऊस लागता हो तेगेलो प्रश्न बरोच ह्या टायमाचेर ह्या पावसा दिसाक विचारलं पळय बरो विचारलं. खतरनाक बरो प्रश्न. कित्याक काय म्हणल्यार दर्शना आता केही बी बद्दल मात्र 1-2 मिनट उलया. हे प्रश्न मागे दवरया हय दवरया. पण आन्सर दिवं जातो दिता आन्सर दिता सगळं करता. पावस सुरू जावचे पहिले थोडे दिसा पहिले येऊन घेऊन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट झाडं नडटा पळय त्यो रस्त्या देगेन खंय नडटा रे रस्ता देखील नाटकात हय तेजे वयर कितें उरता लायम गेले करंटा तार उरता. व्हर जाले की कोण मारतात केही बी येतात वयर तुरी कट करतात लास्टात तेमी पाप तेंक तुरी कट जावन तेमी मन वयतात कोण ही झाडां रूख जाले नंतर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मरे गव्हर्मेंटाच्यान फंड येता अमूक झाडां तुमी नाटूंक जाय म्हण घेवन तेमी कितें करतात आमी नाटले म्हण दाखयचे खातीर रस्त्या देगेन नाटतात लोकां दिसूं म्हण घेवन कळ्ळें तुका. केही बी कितें उरता पावसाळ्या भितर खंयचे बी तारीख रूख लागू जायना म्हण तांकां गव्हर्मेंटाच्यान अलग फंड येता तेमी कितें करतात ते मारतात लोकांक कळूं म्हण आमी बाबा रस्त्या देगेच पुरा मारले म्हण घेवन. बरोबर म्हाका एक सांग पयस कोणाल रे गव्हर्मेंटाल फंड म्हणल्यार आमगेलोच न्ही तो आमगेलो हे टॅक्स बिक्स घेता खाता पळय तुमकां कळना अरे बाबांदो त्या रूख उरल्यार रुखाक खांदी मारचे पेक्षा तुमी त्या तारीचेर तुमी प्लास्टीक हे घालूं येना रे पायप घालूं येनात तारीचेर न्ही हय प्लास्टीक हय प्लास्टीक ते तेच रे तेच प्लास्टीक घालूं जाय न्ही. अच्छा हांगासर तुका हे घश्टील नाशिल्ले कितें ते वैखंड ना आमकां त्या टायमाचेर वैखंड कोंकणान उलयली न्ही तूं अरे जमना रे ते आतां कितें लोकांक समजून सांगचे खातीर दर्शना तुका बी कळूं जाय. राग करनाका राग कन्न रे बाबा तुजे रान कितें पुता 1 वर्सा नंतर मेळ्ळो तूं च्या पिया मरे मागीर हेजे आन्सर दिल ना तेजे आन्सर दिता च्या पिया मरे म्हाका चाय कन्न हाड हां आतां सांगील गोश्ट अर्दाचेर दवरत नाका. प्लास्टीक पायप गव्हर्मेंटाक एक सांगता हांव प्लास्टीक पायप बाबांदो तुमी केय बी कोण आसा पळय ते हेस्कॉम तांकां सांगता हांव अरे बाबा रूख आशिल्ले कडेन तुमी पायप घाला लोकांक रूख कित्याक मारता तुमी कित्याक मारता काय म्हणून आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगता तुमी त्या तारी पंदातच कित्याक झाडां नाडटात म्हळ्यार तुमगेल मिली भगत आस का म्हण घेवन तुमी नाडचे तेमी मारचे तुमी नाडचे तेमी मारचे अर्थच ना रे दर्शना हे अर्थ ना हेमकां कित्याक कळना म्हाका तें कळना. जाण्टेल्या खंयच्या निचान घेया कळना जाल्यार 1-2 दीस घेवन बसून घेवन कोणा कडेन विचारा बाबा कशें करया खांबो तुमगे तार सोडून घेवन बाजून नटा. आतां गव्हर्मेंटान नवीन रुल्स काडले खंय कसलाचे आतां नवीन घर बांदतलो मरे दर्शना 40 मिटरा पेक्षा रस्त्या मदल्याच्यान 40 मिटरा भायर घर बांदूं जाय खंय दर्शन. आतां हो ह्या रस्त्याक आमगे लंच रे सदाशिवगडच्या कदरा लोंडा रस्तो आस पळय हायवे कितें म्हणटा हेका स्टेट हायवे म्हणटात स्टेट हायवे तो नॅशनल हायवे हय तो नॅशनल हायवे 40 मिटरा पेक्षा घर भायर बांदूं जाय खंय कितें बांदतले जाल्यार म्हाका सांग हांव 2 गुंठ जागो घेवन घर बांदूंक म्हणून एक जागो घेता 40 मिटर सोडल्यार उरता कितें रे जागो थंय एक संडास बांदूं बी जागो उरना मरे ते बी कर म्हळ्या ना संडास बांदूं म्हणा घर बांदूं म्हणा तुमी संडास बांदूं जाता संडास बांदूं जाता तितलोच जागो उरत न्ही थंयच न्ही तेंच जालें तें कशें जाल्लें तें तूं कोण विचारील प्रश्नाच कितें थंय पावलें ना पावया आतां हर्ष बोंगले कितें म्हणलें तेणी बारीक अशें पावस पडल्यार करंट काडटात करंट कित्याक काडटात सुद्दां गंमतीच उत्तर दिता. अकस्मात करंटाच्या तारीचेर पावस पडलो करंट भित न्ही भिजून खंय येता तो आमगेल्या घरांत येता मिटर येता टीव्ही कडेन येता ते वट्ट भिजेता म्हणून तेमी करंट काडटात. आनी एक आसा तेज्या पेक्षा बरी गोश्ट पावस पडटा पावस मरे उजवाडा भितर पावस फास्ट 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 येवं लागता हय करंट काडलें ते सांगता पावसा दिसना परत वयता खंय वयच म्हण काडलें खंय वयच म्हण कळना तशें म्हणून तो तशें म्हण करंट आन्सर बरो आसता गेलो हो बरो पावस आनी परत हांगा गांवांत येवं जायना तशें म्हणून आमी कितें करप तेमी करंट काडटात आनी पावसाक काळो घुप्प करून घालतात आनी तो खंय तर वचून पडूं म्हण घेवन तसं म्हणटा अशें तुगेलो आन्सर कितें हेमगेल रे अर्थ नाशिल्ले धंद्याचे कोणाल ते हे की करंट काडटले जाल्यार बिल भरनाका आमी बिल भरचे नाका आमी बिल्लाचे ते खबर आसा पड तुका ते एक जाल्ली मरे गोश्ट एकले जाली कसलाचे ते रे
आपण काळकात अजूनही काळकात असा देवाकडे पाय पडलो आपण काहीच झालं ना आपण परत काळकात उरलो दुसरे दिवस परत देवाकडे वचून पाय पडलो देवान म्हणलो उजवाड येतलो म्हणलो तरी उजवाड येईल ना परत तिसरे दीस गेलो देवा पाय पडलो परत उजवाड येईल ना मागीर येवन सांगल का तेका पुजा करतल्यान बिल भर रे उजवाड येतलो म्हणून लाईट बिल भरलं आशिल्लें न्ही लाईट बिल भरलेलं आशिल्लें हे कसं करून येतलो ते आमी कट करून गेले तसले पंचायत करत नाका म्हण तुम्ही बिल भरा म्हण केही वेल्यान दो ती झाड मारतना मात्र ते हे घाला प्लॅस्टीक पायप घाला मागीर उलयणी कळल्यार करा कळटा तुमकां कारवारच्या आमगेले काय आहा सोड हाय दुसरे प्रश्न आवडच्या नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार राजा मुखाल प्रश्न हय हां जाल च्या बी पिलो चाय बरी आली चल साखर चड जाला न्ही म्हाका जाली इतली चड म्हाका सांगू शकलें ना तुमकां तशें म्हणून हांवें केलें ना चड पिवूं गेलें ना चल चल राजा मुखाल प्रश्न सागर नायक गोवा D605 मला तेगेले एड्रेस तेगेलो तो ते लोकांक तेणें दिला D605 तेगेलो प्रश्न असो राजा आमकां मडके आपत्ती दिल का 605 न्ही चपत्ती जायन ती जायन ती बरोबर ते बी कळटा तुमकां न्ही आमी आतांच्यान हय चल लागून हा आमकां आवय पळय ल्हान आसतना मुखार वचूंक प्रेरणा दिताली हय हां हय रे आतां तशें कोण सांगतले हा आमगे हांव बापय पयलीं लागून आमकां मुखार वच रे मुखार प्रेरणा ते अरे हांव बापय सगळ्यां हांव बापय तूं मुखार सर मुखार वच सगळे जाण प्रेरणा दितात हय हां मागीर आतां कोण सांगता काय म्हणटा कोण सांगतले काय म्हणटा आतां आमकां कोण सांगता कामण घेवन हय कंडक्टर म्हळ्यार बसा कंडक्टर बसाचेर चड नंतर कदंबा उरून आनी इश्टी उरू कितें म्हणटात हा मुखार वच हा मुखार वच हा मुखार वच करना तेमी आमकां ते टेम्पोचेर फाटल्यान वचा करता मरे हे मरे हे टेम्पो तेमी आमकां बी आजून तेमी मुखार व्हयले ना तेमी आमकां फुडें व्हयलात आमकां तेमी फुडें पावलात कितले टेम्पो बंद जाले रे ते बी खरें तशें म्हण एक सांग तुका दर्शना हांव बापूय मरे पोराल म्हणना भुरग्याले आनी पोराले कितें उरू बरेंच चित्ता रे आमकां केन्ना मुखार धाडून दिवकूच पळयते रावता तेमी म्हण हांव मरे आज हांव ह्या जाग्याचेर रू कारण कितें खबर आसा तुका कित्याचें मागीर हांव बापायन सांगिल्लें त्या टायमार आयकल ना रे कितें सांगिल्लें तेंच आयकल ना न्ही तेंच आयकल ना आयकयल आयकला को मुखार पावयलें म्हणा तुमी आयकला तुका सांगता आशिल्लें हांव मुखार हेजे मुखार कितले खंय तर पावयलें तुमी ते जात आशिल्लें म्हण आतां तुवें कितें आयकलां काय म्हणून चाल पळय तेंच आयकलां हांव तुका सांगता आशिल्लो हांवें अमूक आयकलें आयकलोच ना त्या टायमाचेर जालें तें हांव बापार आयकल्यार तुमी आज आशिल्लो आनी मुखार कितें जाता आशिल्लें पंज जालें ना जालो आनी आजोच म्हूण आसलो अजुनी पंज खंयचो न्ही अजून आजोच आसलो पंजा पेक्षा पोट न्हू बी जाला जालो आनी कितें पयलींच हें जालें ना बायल चेडवाल चेडू तेजी डिलिव्हरी हय बरेंच मुखार ह्या बाबतीन बरेंच मुखार पावला म्हणटा म्हाका थाल ना 109 म्हणून 109 हां आनी कितले वर्स उरतले सांगू जायना तुमी बरें करून दोन गेल्यार उरतलो ना जाल्यार गेलो चल ते नाका हाज्या बरें करून उरू तुमी हां जाऊ आमकां बी आमगेले अरे शो चलोव जाय आमकां तुजे बर पळोव जाय रे शो चलोवकूच न्ही तुजे बर म्हाका तुमगेल बी पळोव जाय तुमगेल नात्रा पोत्रा पळोवन जातर वचत न्ही हांव हांव धन्य भीष्म जावन रावत पळय चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्तलाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे रावतात पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार
आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागी मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. चला जा मुखाल प्रश्न आदर्श कारवार तो विचारता आजा संडे तुम्ही तरुण पोराक कित्याक चान्स दिनात. बरोबर. तेमकां बी तेमगेले कल दाखोवक अवकाश दियात आनी तरुण भुरग्याले स्टँडअप कॉमेडी करा आनी कित्याक तुमी करनात तेमगेले अशी तेमगेले कला तेमकां अवकाश कित्याक दिनात अशें कोण विचारतो. आदर्श कारवार. आदर्श बाब हा एक टायमाक मरे व्हड नाटकां पार्ट करचो हांव कलाकारच जावन आशिल्लो. तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्ली गोश्ट. हांव मागता येया तुमी येया आमचे बरोबर मेळा आमकां आमी तुमकां घेतात आमी तुमकां बसयतात. भुरगीं तयार जायना पुता जायना. कोणूय येवूं तयार जायनात. आतां इवन दर्शन सद्याक थोडे दिवस तेगेले ते कामासाठी भायर आशिल्लो तेन्ना सुद्दां म्हाका एक भुरगो म्हाका मेळूं तयार ना. तुमी विचार करा. आमकां उमेद आसा कित्याक कारवारकार मरे क्रिकेटांतल्यानूय वयर गेले ना, तुगेलो नाटकांतल्यानूय वयर गेले ना, एक्टिंगांतल्यानूय वयर गेले ना. कित्याक कारवारांत मरे खंयचेच खातना. हेकांतल्यान मरे कर्नाटकांतय बरो ताका चान्स पडना, हेकांतल्यान गोंयाकातूय चान्स पडना, हेकांतल्यान महाराष्ट्राकातूय चान्स पडना. तेमी कितें करत न्ही आतां हे कितें तेंगेले आगात आशिल्लो कल दाखोवंक शकनात. खाली एज्युकेशन करून शिक्षण शिकून घेवन मात्र वयर गेल्या मात्र तेमगेले कितें आज उद्धार जाले शिवाय मरे आनी अजिबात आमकां कितें मेळना. आमगे व्हडले व्हडले कलाकार आसा हिंगा व्हडले व्हडले कलाकार आसात. कित्याक कितें करतले लोक आसात. दिसा एक अलग नाटक बरयतले लोक आसात. जाणटी जाले तेमी तसले कलाकार. आमगेले हिंग मरे भुरगे तयार जायनात. कित्याक हांव मरे कित्याक म्हणटा भुरग्याक नाटक करा कितें तितलेंच करा बाबांदू. त्या नाटकांतच तेजे तुमी त्या भरोशाचेर रावं नाकात. 2 वर्स लॉकडावन जालें कितें जालें रे. सगळे जाण उपाशी पडले. सरकारान 2000 दिता म्हणलें सगळ्यान फॉर्म बंद गायली येयले बी ना आनी थोडे लोकां येयले थोडे लोकां येयले बी ना. तें नाका म्हण कितें करा येया. तुमकां जर तर तुमकां मागेल ह्या आजा संडे प्रोग्रामाक हांव मागेल दर्शना सुनीलान तुमी अलग तुमी पळोवंक घेया. नांव प्रोग्राम नांव तुमगेलें ह्या आजा संडेक जर तर कोणाक येवंक जाय तेमी दिल नंबराक तुमी फोन करा आनी तो आमी येतात. आमी ते स्टँडअप कॉमेडी करता म्हणा. तुमगेलो प्रोग्राम सुद्दां दवरूं सारकें मरे. दर्शना कडेन मरे ताकद आसा, सुनीला कडेन ताकद आसा, कन्न दाखयतले तेमी. उलयलां हां येया. पण कसं सांग कला आजा आमकां कितें बुरशी जावूं जायना ते बी सांग. मनशाले कोणाक दुसऱ्याक दुखो जायना आनी आमकां हें कितें सांग लोकांना अशी तूं करूं सारकें म्हळ्यार सगळे जाण आमगेले हे कितें दर्शना कुटुंब बसून पळयतात तसलें बी जावूं जायना. तुमी तयार करून हाडा. तुमगेले ते कितें म्हणटात ते स्क्रिप्टात ते ऑडिशन कितें ऑडिशन ते आमी घेतले. तेजे नंतर तुमकां सिलेक्ट करतले आनी तुमी ही तारीख दर्शन तुमकां आजच दितलो केन्ना तुमी दिवचें म्हणून आनी तुमी करूं हरकत ना. चला जा मुखाल प्रश्न सुनील कांबळे केईबी हणकोण. तेगेलो प्रश्न सुनील कांबळे केईबी हणकोण आमगे हणकोणचो तो सुनील कांबळे केईबी हणकोण कितें म्हणटा. ताणें बरो प्रश्न विचारला मना लागता तसो. लोक सोर कित्याक पितात. लोक सोर कित्याक पितात कोण म्हणटा. सुनील म्हणटा. सुनील केईबी हणकोण कितें म्हटलें ताणें लोक सोर कित्याक पितात. हांव सांगू दर्शना सांगा जा. सोर पातळ अर्थ म्हणून पितात घट उल्या चाबून खाता न्ही ते बी खरें. ते विचार बरो विचार. लोक सोर कित्याक पितात म्हणून म्हाका खबर ना बाबा. म्हण तूं पिवचिल्ला तूं पिला का तूं कित्याक पिता म्हणून म्हाका सांगू हरकत ना. बरोबर उत्तर आसा हाजें गेलो. घट उला कोण पिनाशिल्ले. सोर घट उल्या पिता आशिल्ले खाता आशिल्ले न्ही. पातळ आस म्हणून पितात. मुखाल्लो हरीश राणे किन्नर. पावस पडल्यार बीर रस्त्यार गोरू उरतात. गोरू कित्याक उरतात. गरवा आमी थोडे आमगे ते बरोबर गर्व कित्याक उरतात. सारकें आसा. पावस पडल्यार बी रस्त्यार गरव कित्याक उरतात. तेम गरव रे कोणा म्हणटा गरवाक. आमकां पावस पडल्यार बी थंडी ताप काय येना आमी भिजतात. आमी सादारण आमी गरवा रुबाब बी म्हणटा. रुबाब म्हणटा रुबाब तसलें तांकां गरव तेमकां तशें पूण हे तुका फकांडात उत्तर दिलाय म्हण सांगू तुका. रावतले खंय बाबा तेमी
पावसात पडंक घाल गिमात रावतर जागा आसता आमकां आसा कोणाल गोट आसा रे गोट उरल्या बी कोण होऊन बांदताय रे बांदतल कशें करून गोरवाक बांदतल जाल्यार खाली मरे धर्मकोट्या बांदना खंय बांद नंतर एक मुठभर तर ताका तण घालचें म्हणून आसा हे कुळवाड्याल घराण्यांतूच खबर उरतली बाकीच्या कोणाक खबर उरना गर्वाक बांदले नंतर खाली खुट्याक बांदून दाय बांदून बांदना ताका म्हणटात धर्मकोट्या बांदूं जायना म्हण तण घालनासतना आतां शेत करतल कोण आनी लोक न्हून घेवन म्हणून पावसांत न्हून घालतल कोण आमगेल बी एकात मरे कोण तो हरीश राणे किन्नर हरीश बाब आमगेल एकात बी मरे गोशाळा म्हण जालात गोशाळा कसली जाणटी जाल्ली गर्वाक व्हरता खंय आनी हातपाय मोडील गर्वा व्हरता खंय आनी बाकीच गर्वान कितें करतात तेमी सद्दी रस्त्यार रोवन घेवन तेमी हातपाय म्हणून घेवन पडलात कित्याक होवन घेवन थंय तर घालून फुकट खावूं मेळटलें म्हणून हॉस्टेला घालतलो हॉस्टेला घालतले म्हणून घेवन हॉस्टेला घालतले ते हॉस्टेल आतां हातपाय म्हणून घालचे हॉस्टेला वचूं मेळना आता आमगेले हे कोण गाईल पळय हय कोण तो ते गाईल होवन घेवन हय नाव लागते परत हाडले चला जा आयज दिसाचो लास्ट प्रश्न नक्ष प्रसन्न कदम कठीण कोण तो हाचे कठीण कोण खूप कठीण गांव कठीण कोण हा हा हिंगा हा कळ्ळे सुंकेरी रे सुंकेरी हय हय त्यात म्हणटा कठीण कोण हा. तो विचारता श्रावणात नुस्तें खातात जाल्यार चिकन खायनात कित्याक काय म्हणतो श्रावणात नुस्तें खातात, खातात पण चिकन चिकन खायनात खायनात. कित्याक? बरोबर कित्याक सांग हं. चिकन मटन हे उरत न्ही तेम चमकतात हय आनी नुस्तें नुस्तें पावत न्ही तसं खावो भो हय पावतल्या खाऊ आता चमकतल्या खाऊ आहे ना मग चिकन एक मार घेवन ही उडोवन दवरचें कित करतले कशी उक्ती मारचे बी तेच न्ही कोण नक्षा बाबा खातल लोक खातात आणि थोडे लोक लिपून खातात थोडे लोक हे सोंडील म्हणटा मरे ला थोडे लोक मागीर ताका धरतात हेणी मुमेंटा हेणी केलो तो म्हण घेवन सगळे बंडल रे बाबा तुम्ही धरता तुम्ही श्रावण करता काय कोण तुम्ही एक महिनो श्रावण नुस्तें बी खातात अशी श्रावण वेज प्युअर वेज तुम्ही हांव नॉन वेज जू हां नॉन वेज जू हां आनी कन्नडान हय कोंकणान कितें नॉन वेज जू कन्नडान सांगूंक गेले हांव तुमकां नॉन वेज जू नॉन वेज जू न्ही विदोळी सकाळी विदोळ येता आनी गाणी म्हणटा तुमी ती म्हाका अजून याद येना खंय तरी गाणी म्हणली लागली खंयचे बा म्हाका याद येना पूण एक खंयचे गाणी म्हणटाल तुमी येयली ना म्हाका ती लक्षांत येतना म्हाका चल मुखार आयतारा पळया मुखार तर मुखार तर सांगे याद कर हो कोण प्रसन्ना नक्ष प्रसन्न नक्ष प्रसन्न काम सावंत हय ना कदम कदम कठीण कदम कठीण कोण बाबा आमी आमगेल मध्ये हेतूत उरता देवा धर्मा खातीर सोडूं जाय कित्याक मरे आमी वर्सभर खातात आनी हे करता पूण हें सोड दिया थोडे दीस सोड दिया बरें कराव्या आनी सगळें जाण बरें जावं म्हणटा दर्शना तुका आनीक सांग तुका आतां कारवारची गोश्टी घेवन येत तुजे कडेन कारवारा उदक सोडली डेमाचे पहिले हेज्या पेक्षा जास्ती पावस पडटालो केन्ना हुंवार येतालो ना कितें येनाशिल्लें सांग डॅम भांज पयलीं येयलो कद्रा कोडसळ्ळी आमी जावचे पयल्या तुमगेल्या टायमार उरता आमी पळयलें ना हां तुमी जाल्ले नाशिल्ले रे पुता तुमी केन्नाचे तुमगेले आतां तुमगेलें कल्याण जावं जाय बरें जावं जाय वडपाण जावं जावं जाय कळ्ळें तुका तुमी जावचे पयले आनी हांव आसतना 1960 का 62 साला म्हाका याद येते ना तेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना डॅम बांदले नाशिल्ले कद्रा डॅम नाशिल्ले कोडसळ्ळी डॅम नाशिल्ली डॅम नाशिल्ली हुंवार येतालो कित्याक येतालो वयल्यान उदक येताले सकयल वयताले हुंवार येतालो आतां कित्याक हुंवार येता सांग पुता दर्शन सांग तुका डॅम बांदले नंतर इतले वर्सां येयले नाशिल्ले 2-4 वर्सां आतां डॅम कितले पुरले रे हेमगेल गेज मरे 30, 60, 90 क्वार्टर एग्जाम्पल हिशोब हांव हेच दित न्ही हां इतलें जालें की सोडून इतलें खंय हे हांगा उदक सोडचे कडेन तेंगेले ते कळ्ळें तुका 30, 60, 90 उदक सोडचे कडेन तेंगेले तो लायिल्लो आसा गेज आनी डॅम पुरा पुरील कोण सांगतलो ते सांगना पयल्या माती येवन घेवन पुरा डॅम पून गेला उदक रोखडे 2 पावस पडला उदक भरत मरे डॅम हा जालें न्हंय इतलें उदक आमकां वयर येयनाशिल्लें नाशिल्लें पयलें आतां कितें येता न्हंय आसा न्हंय आसा रे न्हंय पूण पडला न्हंय पुराय पूर्ण पडली चिप्पा झाडान हेकाटल्यान ताकाच गोळ मारून माकड उडी मारतात आमकां वचूं कितें 4 दिसान न्हंय पार करता माकड आतां अशी परिस्थिती जाला पूण कितें गव्हर्मेंटान हेजे बद्दल बी विचार करूं जाय आमी लोक पिशे
उदा भरता भरता म्हणले की आम्ही किती करता सांग भयत रे ती गेले पटी पडला तर लोकांना घरदार होतं म्हणजे की त्याच किती नाही आजा ह्या 2-3 वर्षात खूपच झाले. अरे तुम्ही पहिले उपची या रती काढू दिया ही रती काढ नसतं रती किती जातं रे पालिका रती खव येतली ते बी करेल. हां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चिप्पा झाड मारू देना रती नाही कातपुरा गेली थ बन गेले. हां तू गेलं हे रे तू गेले गणी आणि म्हणटा मायन्स अँड जिओलॉजी हां ते मी हय ते मी कितें करतात हे काडू दिनात कितें रती काडू दिनात जाले आनी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाकीचे व्हडले कितें आनी कितें मारू दिनात अशें आनी फिशरीज डिपार्टमेंट आतां ह्या वर्साक तुमी ह्या म्हयन्याक तुमी नुस्तें मारनाकात. मनशान करचें कितें खावचें कितें आनी जगचें कशें तुका एक सांगता तुका न्ही लोकांना आपल्याला आपल्याला तेच सांगा तुम्ही. हय म्हागेलेच म्हाज्या जायना आमकां लोकांक जायना म्हण दर्शन एक सांगता ही गम्मतीची गोश्ट सांगता तुका. अजय म्हाका एक सकाळी तुम्ही पेपर हाडला कित्याक म्हणटा तुम्ही. अरे तेजेर हे आसरे पुता कितें हाडला हाडिलो खरें जाय तुमचें ते म्हागेलें शिव राशीचेर कितें आसता पळय ह्या आठवड्याक शिवराशीर खंय गेले ते पेपर हा शिवराशीर न्ही हांव वाचील तुवें वाचिल्लो बरोवन दवरिला तुमी याद म्हाका कितें कळना हाडले पेपर हा म्हण कित्याक सांगता तुका हांव त्या पेपराचेर वाचील तशें जात रे. हय न्ही. अरे गेल्ल्या आठवड्याक म्हाका कितें येयलें ह्या आठवड्याक तुका अखिरेत तूं उन्नत स्थाना पावतलो म्हणल्यार वयल्या स्थाना पावतलो म्हणिले. मग वयर पावतलो तुमी. हांव वयर जाग्याचेर पावतलो वयर सगळ्या वयर पावतलो म्हणून पावल तर तुमी खरें जालें मरे दर्शना. खरें अरे बाबा शिव राशीक तुमी ह्या आठवड्या अखेरेक तुमी वयर जाग्याचेर पावतले वयर रावतले म्हूण सांगिल्लें म्हाका. वयर आशिल्ले तुमी आनी पयर म्हाका खंयच्यान हाडिल्ले तर तुवें उदक बंद करून नाशिल्लो विनायक गेलो हाडू. हां उदक बंद करून नळ्याचेर नाशिल्लें रे. हां पयर तुमी सगळें उदक भरलें न्ही. आमगे त्या पयलेच घरा उदक बंद करून रावल खावं नळ्याचेर रावलो म्हणल्यार तेमी सांगिल्लें खरें जालें काय ना. बरोबर हांव ह्या आठवड्या अखेरेक वयल्या स्थानार रावतलो म्हणल्यार हांव वयल्या स्थानार रावल काय ना. ते बी खरें. ह्या आठवड्याक खंय खरें जालें ह्या पळय वाचना न्ही ह्या आठवड्याक खंय बसून घेवन हांव कोडीबाग पावल्यार पावलो वाचना ओगीत न्ही तशें म्हण न्ही रे म्हण कितें तरी जाता म्हण जालें ना तेंकां भविश्य. पण न्ही तुमसाठी सांगिल्लें का लोकांसाठी सांगिल्लें तुमी आमगेले ह्या साठी लोकांक तेंचे पडांक घाल म्हण सांग. आमगेले ह्या साठी लोकांक तशें न्ही शिव राशीत लोक वयर उन्नत स्थाना पावतले म्हण हांव कितें समजल्लो वयर पावतले. अरे बाबा म्हाका कितें हांव सत्कार बित्कार जातलो बरें कितें म्हागेलें नांव बी जातलें म्हणून केल्लो पळयलें हांव उदक बंद करून म्हाका नळ्यार बसचें पडलें रे परिस्थिती. 3 वर्सां लाजा बस तूं बसता घर आसनेर शाण्या आनी कितें करतलो म्हणे सांग तुका पयर हांव डॉक्टरा कडेन गेलो म्हाका पोटाक ते तुका खबर आसली म्हागेले इले मात्र पोटाचे म्हाका मरे हे जिले आसा कितें कसलें तें जेवण नंतर म्हाका जिर्णीची आतां पयलींचे आमकां जावच ना न्ही आतां इंजीन चलना बरें कसलें इंजीन चलना गेलो इंजिना वायल घालता ना तूं रात्री कायम घालता तर चलता तशें म्हण न्ही म्हणटा एक बोर्ड लायशिल्लो डॉक्टरा कडेन पयले पटी येयल्यार 300 रुपये आनी दुसरे पटी येयल्यार 100 रुपये म्हणून म्हाका अशें दिसलें कित्याक 50-60 लोक बशिल्ले आसा थंय डॉक्टरा कितें आमकां तेणी वळखचे आसा म्हाका हांवें समजलो हेका कांय कळना पयले पटी येयले म्हण कित्याक सांगू 200 रुपये तर वाचतात न्ही पूण हांव म्हणलो हांव भितर गेलो नंतर म्हणलो हां या बसा हांव म्हणलें म्हाका हांव दुसरे पटी येयला हांव म्हणलें काय पयले तेणी विचारता पयले हाडात आसल्यार 100 रुपये म्हणलें तेणी अशें कितलें आशिल्लें 300 हांव खूश जावन दिलो हरकत त्या डॉक्टरात म्हाका मुखार कशें ना पयले पटी पळय तुका बरोवन दिला औषध गुळी त्यात कंटिन्यू करा म्हणलें तेणी 100 रुपये लॉस म्हणून जालो तुमकां आनी ती खंयची गुळी बरोवन दिली तुमकडे हा ना तेणी बरोवन दिली ना हांव येयलोच ना आनी कितें म्हणटालो घेता तुमी फुकट 100 रुपये गेले ना हां आनी काय उलोवंक गेलो ना म्हाका उबरू जातली मागीर 4 लोकां मुखार म्हणलो थंडी येयलो म्हणीक सांग शाणे दर्शना आमी मरे हांसूंक प्रयत्न करतात लोकांक तूं बी करता हांव करता सुनील करता तेमी सगळे जाण करतात म्हाज्या कारवार न्यूज कोंकणीच्या आजा संडे प्रेक्षक लोकांनो दर्शक लोकांनो तुमकां सांगता हसत खेळत रावा खुशेत रावा मजेत रावा तुमच्यान जात तितले तुमी हांसा आनी दुसऱ्याक बी हांसो प्रयत्न करा दुसरा हांसो प्रयत्न करता म्हणटरीत मरे दर्शना एक याद येयली एक डॉक्टरा कडेन मरे एक जाल्लो येयलो पेशंट येयलो खंय पेशंट येयलो आनी कितें म्हणलो डॉक्टर बाब म्हाका जिवना भितर म्हाका खुशीत ना म्हाका आनंदत ना म्हागे जिवना भितर खंयच्या मजात ना म्हाका 4 गुळी दिया
म्हाका एक 4 गुळी दिया, म्हाका कशें कर म्हाका आनंदात खुशेत दवरा आनी म्हाका कितें तरी आशिल्लें तें तुमी कितें करा म्हणून ताणें रडलो का गडगडात. कोणाकडे डॉक्टराक कळलें. डॉक्टरान समजलें. तेणें म्हणलें खंय बाबा बेजार करनाका, तुका तुगे जिवनात खुशी ना, आनंद ना, मज ना न्ही, तू काही बेजार करनाका, तुका गुळी हितून म्हाजे कडेन ना म्हूण तुका एक हांव गोश्ट सांगता, ती करत तूं खुशेत रावूं शकता म्हणलें खंय. ताणें म्हणलें कितें म्हणलें खंय. थंय सायडीन सर्कस चलता खंय. मागीर हॉस्पिटलाचेर खाली रिक्षाचेर 10 रुपया गेला वचून पावता थंय सर्कस चलता. त्या सर्कसा वचून बस. तो एक जोकर म्हण येता. तो जोकर इतलो मजा करता, तूं इतलो खुश जातलो. तो हांसून हांसून तूं मरे तुका सादारण तूं 3 दीस पळय तुका जिवना भितर आनंद येतलो, इतलो खुशी जातलो म्हण तेणी कोण म्हणलो. डॉक्टरान ताका सांगलो. त्या मनशान ताका सांगलें खंय त्याच सर्कसांतलो जोकरचो राव, म्हाका जिवनात खुशी येता म्हणून. तुम्ही त्या जोकर टायपान तुम्ही बी त्यात म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा, जो मनीस कोणाक हांसोवप प्रयत्न करता पळय तेगेले जिवना भितर खूब दुख्ख उरता, ताका तुमी परत हांसो जाय म्हण गरज ना. ताका तुमी वयर हाडा, वयर सरया आनी तुमी बी खुश रावा आनी ताका खुश दवरा. तेमचे पांयान तुमी खुश जाय आनी तुमचे पांयान तो खुश जावं म्हण सांगतात. मुखार लायतारा मेळ्ळा. तेचे पयलीं दर्शना ते नंबर सांग ना. नंबर हे करता न्ही हाच्या सकल गाव हे घालता सकल घालतो. हां हे पळया हिंग सकल बरेल नंबराक तुमी ऑडिशनाक ते कोण भुरगीं आतां नवीन भुरगीं तुमी स्टँडअप ऑडिशनाक कॉमेडी हे करूं. स्टँडअप करूं. स्टँडअप तुमी ऑडिशन दिवं ते ऑडिशन दिवंक ताका तुमी कॉल करा आनी हे करा आनी बरें कर रावा. आनी आज्या संडेक आनी आज प्रश्न तुमगेले उत्तर आज जाले ह्या तुमी कार्यक्रमाक तुमी दर्शन सांग रे कसले ते प्रश्न विचारनाका. विचारतात न्ही माझे तुम्ही. हां तुमी बरे विचारा म्हणून तुम्ही सांगताले. हां तेच बरे प्रश्न विचारा, गंमतशीर प्रश्न विचारा, बरें कर रावा. गंमतशीर रोज आज दितलो हांव उत्तर दितलो. खुशेत रावा, बरें कर रावा आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा. आनी कोंकणी भाशे बद्दल कोणी जर तर वायट उलोवत सादारण गप रावं नाकात, तोंडान उत्तर दिया आनी कानुना प्रकार वचच्या. तो परत मुखार आयतारा मेळया. दर्शनान हांव परत येतलें मुखार आयताराक. तो परत तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.